भोवलोनी बडिनो जेजूची कुर्साची वाट जिविताची वाट सोडवणीचे मेळ बरोवशेचो शेवटो आनी कुरपेचो सावट हे वाटेर आमी कुर्साच्या आट वसोवें मागता कुर्साचे वाटेरली वेगवेगळी गडयता आमकां वेगवेगळ्या तेसावां पासत मागोवंक प्रेरण आनी आमंत्रण कुर्साचे वाटेर जेजू आपले आवयक भेटतना सर्व आवयां पासत मागोवंक अवकाश तर सिरेनाच्या सिमांची भेट मजत करतल्या सर्व मनशां आनी संघटना पासत मागोवंक आपोवणे वेरोनिका सर्व युवा जाणां पासत मागोवंक प्रेरण शिपायांची हाजरी वेगवेगळ्या वृत्तीपरां पासत मागोवंक आपोवणे जुबलेव 2025 सुवाळो आचरण करूंक ह्या वर्सा मागण्या द्वारे तयारी करून आसा मागणे म्हळ्यार देवा लागीं वैयक्तीक संवाद आनी आत्मीक संवाद असल्या पाठतळार कुर्साचे वाटेर मागणेचे हातेर म्हणल्यार ब्रीद सोवे आयची कुर्सवाट आमी चलोवया जिणयेंत येवचे हर कुरीस आमी मागणे द्वारे सुमे लागीं व्हरूया ते सुमयेच्या कुर्साक तेंकून दवरया ते वोवंक जायच ती गटाय सुमयेच्या कुर्सातावन जोडया मोगाळा सुमया खुर्साचे वाटे वरवीं आमकां कुरपेची आध्यात्मीक ग्रेस्तकाय फावो केल्ल्या खातीर तुका दिनवासता हे वाटेर सोमकूंक तुवें दिल्ले सुरवणीचो मिस्तेर आठयता ह्या वर्सा वेगवेगळ्या रुपांच्या मागण्यांद्वारे आमी तुज्या संवसारी येण्याची 2025 वर्सा आचरण करूंक तयाराय करते आसा ही कुर्साची वाट एक मागण्याची वाट जावन आमी स्विकार करता ह्या मागण्यांत आमचे ल्हान व्हड कुरीस तुजे लागीं हान येता आनी मागण्यान तुज्या पांयांतळी समर्पिता ही वाट आमकां मागण्याची वाट जायशें कर ही वाट आमकां प्रेरणाची वाट जायशें कर ही वाट आमकां लिसावांची वाट जायशें कर ही वाट आमकां बेसावांची वाट जायशें कर तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन जेजू सोमिया भक्तीन सरता फुडें नियाळ करता कष्ट वळवळे तुझे कुरीस तुजो दिलाय आमकां जागीक निशाणी जैताची देखमान करता तुका प्रजा सगळ्या पृथ्वीची कान भरून उबी आसा मोरी आमची माता सर्वामी सर्या फुडे हातां एक जावन पावतीच्या एक जावन पावतीच्या पिलातान दिले मोरना फरमान सोमया तुका मोजा पावो जाले ते सोमया तुका पाकावरवी मोजा अकमानाचे मरण फाव जाले तुका सोमया जेजू मोजा मरणाक या तूं आयतो जालोय मोगान सोमया मोजा दुख
दुकान बरो उबी आसा मोरी आमची माता सर्वा मिसळ्या फुडे आता एक जमतो पांतीचा पयलें तेसांव जेसूक मरणाचें फर्माण दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसो मिया कित्याक तुज्या बागेवर कुर्सावरी सोडयलाय सगळो संसार तेसांव बरें केल्ल्यांचेर अनितीचें मरण फर्माण आनी तांची दुखाची पिरंगण घडतना तांकां बुजावण सालुकाच्या वांजेरांतलें वचप एरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना एरांचेर अपराधी म्हूण पैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण पैसल जावचें ना एरांक बोगसिया आनी तुमकांय बोगसाणें मेळटलें चंडीगडांत शांतीदान नांवाचो 40 अपांगाची जतन घेवचो मदर तेरेसा संस्थो आसा 2015 पर्यंत थंयसर अनाथ भुरग्यांची जतन चलताली तर त्या उपरांत अपांगाची जतन करून आसा आयले वार तांच्या स्थळीय आडाळत्यान ह्या संस्थेचेर शोकोस नोटीस धाडन तांचेर 54 मिलियन रुपये जुल्मान दिजे म्हणलें फर्माण धाडलां शांतीदान केंद्रान बांदपानेमा फाळून म्हणलो बदलाम तांचेर तापून असलें फर्माण वाचलां मुखेल गेटीच्या दाव्याक आनी उजव्याक आसच्या पार्किंग जाग्यार फुलां झाडां लायल्यान म्हणलो आतांचो बदलाम देखून एक स्क्वेअर फुटीक दिसाक 3 रुपया लेखान एका दिसाक रुपये 50,003 जुल्मान आनी हे लेख 2020 ऑक्टोबर 9 तारखेतावन सुरवात जाता अशी सगळीं लेखां सांगाता घालतना 54 मिलियन रुपये जुल्मान दिल्ल्या वायद्या भितर बांदिना तर म्हयन्याक 1.25% वाड वर्साक 15% 1970 ऑक्टोबर 3 वेळ मदर तेरेसानच हाचो बुन्यादी फातर घाल्लो तो वळटावन म्हळ्यार 4.5 वर्सां तावन अनाथ भुरग्यांची आनी अपांगाची सेवा केल्ल्याक मेळिल्लें जुल्मान फर्माण हें जेजू निरपराध्याक तुका आनी तिचे मरणाचे फर्माण मागण्याद्वारी लोकांक बापा लागीं हाडल्याक मरणाचे फर्माण बरें केल्ल्याक मरणाचे फर्माण दैवीक संदेश वांटल्याक मरणाचे फर्माण पिडेस्तांक भलायकी दिल्ल्याक मरणाचे फर्माण पातक्यांक बक्षिल्ल्याक मरणाचे फर्माण आमच्या कुटमादरांचेर मोगांच्यांचेर 6 वावरड्यांचेर आनी तिची फर्माणां वाचतना आनी थापतना पिरंगतल्या तांकां तुंच बुजवंदार जा आमेन सोम्या काकूळ तुमची कर सोम्या काकूळ तुमची कर तुझ्या
दुसरे स्टेसन जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आम्ही तुमकां नमस्कार आनी प्रणिपात करता येशू मिया. कित्याक तुज्या बागेमोन कुरसावले सोडला सगळो संसार. तेसो नांगराची जडाय रैताच्या खांदार कॉर्पोरेट संवसारांत रैत लाचार तांकां मेळ्ळो आदार. सामोतेवच्या वंजेलांतले वासर येया म्हजी सरशी समेज तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन ओवयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजी जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजी जू वळोवंक सुलाभ म्हजें वजें हाळू. रैत गांवचो देशाचो पाठीचो कोण म्हूण चिंताप आनी पातयेर. तरी रैताच्या खांदार खेदाळय वेगवेगळ्यो जोडायो आसून ताका भरवयतात, हरवयतात आनी कुरवयतात. नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड ब्युरो हांच्या दाखल्या प्रमाणे भारतांत हर वराक एक रैत जीवघात करताले. एका वर्सांत 8,760 वरां आसची तर 2022 वर्सांत 11,290 रैतांचे जीवघात जाल्यात काय. देखून रैत उत्पादनां विकची, ताचे मोल थारावचें आनी ताचे दास्तान संबंधी नवी नेमां रैता विरोधी आनी कॉर्पोरेट कंपन्या परा आसात म्हणल्या खातीर 2020 आनी 21 हजारो रैत वर्सभर चळवळेंत भागीदार जाल्ले. हे चळवळे वेळार कितलेगी रैत हुणसाण, हिंव आनी कोरोनाक लागून मरण पावलेले. सरकारान पाठिंब्याची बासोवणी बरपी दिता पर्यंत चळवळ मुखारून गेल्ली. ह्या वर्सा फाटल्या फेब्रेर 13 पंजाब हरियाणा गडी तावन परत रैत चळवळ सुरवात जाल्या आनी वेगवेगळ्या रुपांनी बोळ आपणायते आसा. बनावटी बियाळो आनी वखदां, डुप्लिकेट पेस्टिसायडां आनी फर्टिलायझरां प्रामाणीक रैताच्या खांदार कुरीस जाल्यात आनी रैत लाचार जाल्यात. सोम्या संवसारार कोण खेदळा कित्या खातीर कोणाचेर कुर्साची जडाय थापतात तें कळना. नांगोर नातल्यार सागोळी न्हय खंय आनी बातेन नातल्यार रेडे न्हय खंय आनी रैत नातल्यार गांव देशीच न्हय. तरी रैताचेर, बेसायकारांचेर आनी कृशिकांचेर जडाय सुगली ना. तांची मोडी पडची आजून रावले ना. तुमचो कृशिकांची खुशी जा, तुमचो बेसोर करतल्यांचो आसोर जा. तुमचो रैतांचे जैत जा, तुमचो शेतकारांचो आदार जा. आमेन. सोम्याका कोळतवची कर, सोम्याका कोळतवची कर, सदैव माये मागतांकार खंयचे काय म्हज्या काळजांत प्रसन्न मेळचे. अस्कत तो जालाय सोम्या मोजा वाळून रग तुझे. निद्राणी जाऊन मेटा ती काढताय वाव
सकत नासता बरान कसाचा धरणीर सोम्या पडताय तुकान भरून उबी आसा मोरी आमची माता सर्वामी सर्या फुडे आता एक जागो कांतीच्या एक जागो कांतीच्या. तिसरें स्तेसांव जेजू पयले पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसो मिया. कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. ಸಂತ ಪೌಲನು ಎಫೆಸರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಮೂಢರಂತಿರದೆ ಜಾಣರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿರಿ. ಈ ದಿನಗಳು ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗಿರುವ ಸದಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾಗಿರದೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಚಿತ್ತವೇನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳದ ಕೋಯಿಕೋಡ್ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೋಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಕೋಯಿಕೋಡ್ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಚಯವಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹಳೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಸ್ವರದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರ ಇತರ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರಿಂದ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು 35,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಶಯಗೊಂಡ ಕೋಯಿಕೋಡ್ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಾನು ಯಾವುದೇ ಕರೆಯನ್ನೂ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಆ ಕರೆಯು AI ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ರೋಬೋಟ್ ಕರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಂಚಕರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರೋಬೋ ಧ್ವನಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದವರಲ್ಲಿ 43% ಮರುಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದರೂ ಮಾನವರ ಮತ್ತು AI ಆಧಾರಿತ ರೋಬೋ ಧ್ವನಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾನವನು ಇಂದು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಅದೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಸಾಲದು ಎಂಬ ಮನೋದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿರುವನು. ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನೆಂದುಕೊಂಡರೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ, ಹಲವು ಬಾರಿ, ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರಿ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರಿ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿರಿ. ಆಮೆನ್. Sumiaka Kurtumchikar, Sumiaka Kurtumchikar, Sumimae Mautokar, Kasegai Muchakarsa, Kursai Mirati Suci. Kuris घेऊन वेताला सोमी भेटता आवरी आपल्या
किते भोगना जाय मोरी एक काळजा किते भोगना जाय मोरी एक काळजा देखताना पुताकीच्या काट्याचो मुकुट घेऊन मस्तकार कुरी सापलो कांद्यार माता ती स्वस्ता मुखार सरता काळजान भुशेक बापाच्या दुकान बरोवन उबी आसा मोरी आमची माता सर्वा मेसर्या फुडे आता एक जावन दुकान तिच्या एक जावन दुकान तिच्या. 34 जेजू आपल्या दुखेस्त आवयक भेटता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसो मिया. कित्याक तुज्या बागेवो कुर्सा वरवी सोडयलाय सगळो संसार. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ, ದುರ್ಘಟನೆ, ದುರಾಲೋಚನೆ, ಪೈಶಾಚಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭ ಸ್ಪಂದನೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಕೂಡದು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿ. ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕಾಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯೊಡನೆ ಆಗಲೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಬಲಗಣ್ಣು ನಿನಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ನರಕಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಂಗ ನಾಶವಾಗುವುದೇ ಲೇಸು. ಅವಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕು, ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡಿಯಬೇಕು, ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಸುಖ ಸಂಸಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಂಥದೇ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಳು ಸಹ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಹತ್ತರ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಳಿದ್ದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಧರಿಸಿದ ಯುವಕನೋರ್ವ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಸೆದೇ ಬಿಟ್ಟ. ಅವಳೊಂದಿಗಿದ್ದ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಗೆಳತಿಯರ ಮುಖಕ್ಕೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾರಿತು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಕಲಿತದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದ 3 ಯುವತಿಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸುಂದರ ಮುಖಗಳು ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದವು. ಕಲಿಕೆಯ ಸಂತಸ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನೋವು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ತಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದಿರಿ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹರಿಸಿದಿರಿ, ಜೀವನ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿದಿರಿ. ಒಬ್ಬನ ಯುವಕ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಧವೆಗೆ ನೀವು ಕೂಗಬೇಡ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಧೈರ್ಯವ ನೀಡಿದಿರಿ. ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಾರಿಯದ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀವು ಜೀವಜಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಿರಿ. 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು, ವ್ಯಾಧಿ ಮುಕ್ತಳಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರು ಎಂಬ ಅನುಗ್ರಹವ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ, ದುರ್ಘಟನೆ, ದುರಲೋಚನೆ,
ಪೈಶಾಚಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನೀವೇ ಸಾಂತ್ವನವಾಗಿರಿ. ನೀವೇ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹುರುಪಿನ ಸಾಧನವಾಗಿರಿ. ನೀವೇ ಅವರ ರೋದನಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿರಿ. ಆಮೆನ್. Somiaka kultam chikar, Somiaka kultam chikar, Sademaya Maktavkar, Kansegay Mujakarsa, Kusar Minyajizichi. निद्राने जाऊन सरता सोमी वाट कालवार पर्वताची अस्कत जेजू भियान दिता कुमोक्षी मावाची जालो तो आधार कुरीस व्हावो सौम्या जेजू आपलो पातकाचे होजे बरदीक पोळे खांदिता सोमी आमचो दुकान भरून उबी आसा मोरी आमची माता सर्वामी सर्या फुडे आता एक जाऊन दुकांतीच्या एक जाऊन दुकांतीच्या. Pancho extensão, Sirena so Simão, Jesus Curisovo, como करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसो मिया. कित्याक तुझ्या बागेवून कूड सावरवी सोडयलाय सगळो संसार. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಅಮಾನವೀಯ ವಿಘ್ನಗಳು, ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕಂಟಕಗಳ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಪೋಷಣೆ. ಸಂತ ಲೂಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. ಆಗ ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಯನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಮೇತ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ರೋಗಿಯನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆಯೇ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನಸಂದಣಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ದಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೋಗಿಯನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಹಿತ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಇಳಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಇಚ್ರಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಧರ್ಮನಿಂದನೆ ಎಂದು ಯಾರೋ ಅಂದಾಜಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಸೇರಿ ಧರ್ಮನಿಂದನೆಯ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಅವರ ಸುತ್ತ ಸೇರಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಅದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಎಂಬಂತೆ ಒಬ್ಬ ಟಾಪ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಶೈದಾ ಶೆರ್ಬಾನೋ ನಾಕ್ವಿ ಅವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರಿಸಿ 200 ಪುರುಷರ ಗ್ಯಾಂಗಿನೊಳಗೆ ನುಸುಳಿ ಅಪಾಯದ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಾದ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಶೈದಾ ಶೆಬ್ರಾನೋ ನಾಕ್ವಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸುವಂಥ ಅಕ್ಷರತೆಯು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರುಣಾಳು ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ದಯವಂತರಾದಂತೆ ನೀವು ದಯವಂತರಾಗಿರಿ ಎಂಬ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿರುವಿರಿ. ಇದು ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣವೂ ಹೌದು, ಇದು ಒಂದು ಪಂಥಾಹ್ವಾನವೂ ಹೌದು, ಇದು ಒಂದು ಸೇವಾ ಬಂಧನವೂ ಹೌದು, ಇದು ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣವೂ ಹೌದು. 4, 5, 6 ಜನರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು. ಮನೆಯ ಚಾವಣಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು ಎಂದರೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಏರುವುದು ಇಳಿಸುವುದು, ರೋಗಿಯ ಜೋಕೆ ಆರೈಕೆ, ಬಿಡದ ಛಲ, ಮುಗಿಯದ ಬಲ, ಸಹಾಯ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಹಚಲ. ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ, ಪ್ರೇರಣೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಸಹಾಯದ ಹೊಣೆ. ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೀವೇ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರಿ, ನೀವೇ ಸ್ಪಂದನೆಯಾಗಿರಿ, ನೀವೇ ಇಂಧನವಾಗಿರಿ. ಆಮೆನ್. Somiaka kurtum chikar, Somiaka kurtum chikar, sedemai matokar kansegai mujakarsan, kusar milya Jesuci. Kutingale somia, amche patkawoje, kastani tuja vidrup zale, muka molte तुझे वेरोनिका ये धैर्याने पुसले आणि तू वाल्यार त्या कोण सोडून दिले प्रतिरूपे तुझे प्रतिरूपे तुझे दुकान भरून उभी आसा मोरी आमची माता सर्वा मिसळ्या फुडे आता एक जाऊन दुकान तिच्या एक जाऊन दुकान तिच्या. सोवेंस तेसां वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेसूची मुखामोळ पुसता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसो मिया. कित्याक तुझ्या बागेवून कुर्सावरवी सोडलाय सगळो संसार. बरवल्ले जिणयेंत संतोषाचो वाळो, तृप्तेचो अर्थ बरसो तुवालो. सांजू आमच्या वंचेलांतलें वस थंय वायन उणो पडलो तेदुआ जेसूची आवयन ताका सांगलें. तांचे लागीं वायन ना. जेसून तिका म्हणलें, बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तोवळ ताची आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. आज मनशाक पयशे दिल्यार हायपर मार्केटींनी पिन्नातावन प्लेना पर्यंत सगळें मोलावंक जाता. बुतावांतावन कुतावां पर्यंत सगळें घेवंक जाता. लेयसातावन फ्रायड रायसा पर्यंत सगळें खावंक जाता. बुलेटातावन बुलेट प्रूफ हाय प्रोफायल वाहना पर्यंत गरसमकर हाडन रावोंक जाता. तरी मनशाक अजून संतोष समाधान मेळनातली व्हडली खंतकाय. देखून अमेरिकेच्या याले विश्वविद्यानिलयान जिणयेंत संतोष समाधान कशें जोड येता म्हूण शिकोवचे तसली द सायन्स ऑफ वेलबिंग नांवाची ऑनलायन तरबेती सुरवातल्याकय. सुमार 5 बिलियन लोकांनी असले तरबेतीक हर्जी पाठोवन तरबेती आपणायली.
आता मनशाचो संतोषो समाधान आनी तृप्तेचे मट्ट मेसच्याक संवसारांतल्या 2000च्याकी वयर विश्वविद्यानिलयांनी संशोधन केंद्रां उगडल्यान काय. सोम्या मोरी आपणाक मेळिल्ल्या बरे खबरेन घाबरेवन आसली. त्यामध्ये धवाधवी ती दोंगराळ प्रदेशाक वचून एलिझाबेथीच्या संतोष दुस्कायांत वांटेली जाली. तिका भेटून तिका आदाराची जाली. वेरोनिका म्हणल्यार मूळ अर्थान जैत हाण येतली खंय. सोजेरांच्या दुरा आनी मारामध्ये, चाटी कुटी आनी मुठीमध्ये, कुल्पा आनी तापडामध्ये, खेबडाया आनी गायामध्ये जैताचे लांछना बरी तुज्या मुखा मुळार उबून आयलो. वेरोनिकासो धाकटुलो तुवालो, कुमकेसो हाताळो, मनशापणाचो शेलो. तुंच आमची बढती जा, तुंच आमची तृप्ती जा, तुंच आमच्या जिणेचो अर्थ जा, तुंच आमच्या पयणाचो शेवट जा. आमेन. सोम्या ककुळतमची कर, सोम्या ककुळतमची कर, सदैव माये म्हाका उपकार, खंयसर काय म्हज्या काळजांत कुर्सार वेल्ल्या जेजूची. कुर्साच्या पडटा सोमी, कुर्सा पोंडाक परत्या. निष्ठूर शिपायते मारतात ताका आपल्या चाबुका. वावूंक सकत ना वरला हो कुरीस, पातकाच्या जडाये. सोमी उठोन मुखार चलता, अपरमीत आमच्या मोगा. दुकान करून उबी आसा मोरी आमची माता. सर्वा मिसर्या फुडें आता, एक जावन दुकान पिच्या, एक जावन दुकान पिच्या. सातवेंचे जावन जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसो मिया. कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. क्रिस्तांव विरोधी लारां, क्रिस्तांव वावरड्यांचेर बेस्टावणेची दुरां, क्रिस्तांवां कुर्साचे जडाये पोंदा मेळोन तांकां सुशेग. सामातेवच्या वंजलांतलें वाचप. कुडीसो जीव काडतेल्यांक भिये नाका, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे ना. बगार कूड आनी आत्मो दोनी यमकोंडांत नाश करूंक शकतेल्यांक भियेया. तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात, देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरबुच्या प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी. फाटल्या दिसांनी आसामांत थोड्या मूळभूतवादी पंगडांनी सर्व क्रिस्तांव इस्कोलांतावनू आनी इस्कोल कॅम्पसांतावनू सक्कड तरांचे क्रिस्तांव संकेत काडिचे अशें 15 दिसांची घट दिवन आदेश दिला. काडी नंतर कानुनी क्रम घेतल्या म्हणली बेस्टावनी सयत दिल्या. तितले मात्र न्ही, याजक आनी धर्मीक भयण्यांनी धार्मीक नेसन आसता सिव्हिल ड्रेसर इस्कोलांक येजे म्हणली दाबावी सूत्र परगटला. एके धर्म भयणीक तिच्या क्रिस्तांव नेसना आनी भावार्थ्या खातीर तिका हिणसून तिका पॅसेंजर बसातावन बलात्कारान सकला देवयलें. एका पंगडान आसामांत सर्व मिशनरी इस्कोलांक निशेध घालिजे अशें दबाव घालच्या उतरां सोवें जगी रोडींत पत्रिका गोश्टी चलयल्या. एक धर्म सुरक्षा पंगडान सर्व आदिवासी क्रिस्तवांक
कसल्योच सवलतो दिनये म्हणून दाबावी सरकाराचेर घाला. असल्या भिरांतेच्या पाडतळार फाटल्याच दिसांनी युनायटेड क्रिश्चन फॉरम हाचे मुखेली तांच्या राज्य गव्हर्नराक भेटून आमचेर बेस्टेन्स कुल्पां आरोप मांडून आमकां भिरांतेपंदा शेवटीतात देखून आमकां असल्या दुस्मानकायेतावन राखजे अशें मनवी दिल्या. युनायटेड क्रिश्चन फॉरम प्रमाणे 2026 हाच्या सुरविल्ल्या 2.5 म्हयन्यांनीच 160+ क्रिस्तांव विरोधी हल्ले चटवटिको घडिता भारतांत घडल्यान. मोगाळा सुम्या आदिवासींच्या हक्कां पासून वावुरल्या खातीर बाब स्टॅन स्वामी कैदी जालो, जैलाचो कायम निवासी जालो, देशद्रोही बिल्ल्यासो जालो, जीव आसल्यारी जिवूंक अवकाश नातलो जालो. आपूण निरपराधी म्हूण रुजू करचो अवकाश नासतना संवसारी जीण संपयल्लो जालो. तरी कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनातलो जालो आनी आत्म्याचो जीव सांबाळलो जावन रावलो. क्रिस्तांव विरोधी लारां मदें शेवटलेल्यांक तुमचो गटाय जा, तुमचो मोठाय जा, तुमचो थंडाय जा, तुमचो तांचो आदार आनी फुडार जा. आमेन. सोम्या ककुळतमची कर, सोम्या ककुळतमची कर, सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्या जेजूचे. जेरुसाल्याच्यो स्त्रियो दुकान रुदान करता, सोम्याचे कश्ट पोळे काळजांनी दुकान भरता. बुजवून तांकां सोमी सांगता, रडत तुमचे वासो आनी रडात तुमच्या भुरग्यां वासो. 8वें स्तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोमिया. कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. निवृत्ती नतरले जिणयेन थकिल्ल्या आनी पिकिल्ल्या, तोवुल्ल्या आनी बावुरल्या, अडसल्ल्या आनी दणसल्ल्या स्त्रियांक बुजावण आनी पेकोण. चालुकाच्या वंचनांतलें वासव. जेजू एपुरी उलोवन आसतना लोकाच्या सोम्या मदली एक स्त्री ओटल्या ताळ्यान म्हणाली, आपणाचे कुशीन तुका ववयल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी. पूण जेजून म्हणलें, आचाकी देवाचें उतर आयकून ते पाळतात ती चड भागी. एके स्त्रियेन समाज सेवेंत पदव्युत्तर शिकप वा MSW शिक्षण आपणायलें. तिच्या शिकपांत तिका कळ्ळें की आयची स्त्री कुटुंब आनी वावुरां मदें अडचल्या, शिकप आनी जबाबदारे मदें शिरकल्या, दुडू आनी बऱ्या संबंदी मतगात जेंजरल्या. दुडू आनी बऱ्या संबंदा मदगात जेंजरल्या. स्त्री सकाळीं 4:30 उठता, खाण जेवण रांदता, घरच्यांक सुदारसिता, भुरग्यांक तयारे सोवें इस्कोलाक पावयता, दनपारांची जेवणाची तयारी करून दफ्तराक वेता. दीसभर दफ्तरांत वावरून थकिल्लेक तिका सांजेर परत कुटुंबाची जतन, घराची नितळाय, भुरग्यांचे शिकप म्हणटना तिचे 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार जातात. त्यामध्ये स्त्रियांचेर तपल्ले अपराध, जाल्ले अत्याचार, अपहरण, दोती खातीर कुणी, कौटुंबिक शोषण, भुरग्यांचे अपहरण वा चोरी इत्यादी सोडूनच आसात. भारतांत वर्साक 1 लाख स्त्रियो आकस्मीक उज्याक ग्रास जातात. 25 तावन 50 वर्सां भितरल्यो 16 स्त्रियो मानसीक दबावाक बली जाते आसात.
कुटुंब आनी वावरा मदल्या जडयेंत भारताच्यो 87% स्त्रियो मानसीक दबावाक शिरकल्यात म्हणून संसद कळयता. सोम्या निवृत्तीनांतल्या जिणे काणयांनी सुशेग मेळनांतल्या वावरा सुत्तरांनी आलशी आबेळीशी दिश्टींक लागून स्त्रियो कश्टतात आनी अडचतात, बरवतात आनी कुरवतात, आपटातात आनी शेवटातात. पतीचे अवचित मरण, पुताक चिंतनांतली पिडा, दुवेचे मोडले काजार, सजाचे बिनांदोळे, खंयच्यागी गोलमालां शिरकाल्लो जावय, पिडेस्त प्रायेस्त आवय, पिवंडो बापय म्हणटना जिवीतच दुखीचो मिस्तेर जाला. तसल्या स्त्रियांक तुजी प्रत्येक बुजवण गरज आसा. आमेन. सोम्या काकुळतमची कर, सोम्या काकुळतमची कर, सगळे माये मागता उपकार, कसे काय म्हज्या काळजांत कुर्सारलेल्या जेजूचे. सगळ्यात आपली पुरती घालून सोमी सल्लो मोकार, कुर्साक आपल्या वेतो मारून चलता त्या पर्वतार, कुरीस व्हावो तांकलो ना ताका, मुखार तो सल्लो ना. तिसरे फावटी पडलो सोमी, उठोंक तो सल्लो ना. उदकान भरून उबी आसा मोरी आमची माता, सर्वामी सर्या फुडें आता, एक जावन दुखांत तिच्या, एक जावन दुखांत तिच्या. नवे स्तेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोमिया. कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मूड पातयेणी, अंध अभ्यासांची जिणी, मोती घुसपडावचे अधर्मीक समजणे पंदा, कश्टांक संपडतेल्यांक उसवडाची पणती. द्वितीयम पुस्तकांतलें वाचप. तांच्या लोकां मदीं आसलेले कांटेळ्याचे संप्रदाय पाळूंक शिकनाका. तुज्या लोकां मदीं तुज्या पुताक वा दुवेक उज्यांत लसून भली भेटयतलो ज्योतिशी, शकुनी, मंत्रवादी, जादूगर, घडी, भुता प्रेत कडेन संपर्क दवरपी वा मेल्ल्याकडची सालहा घेवचो कोणूसू आसचो न्ही. असली कामां करच्या हर एकल्याक सर्वेस्पोर तुजो देव कंटाळटा. फाटल्या दिसांनी व्हिएटनामांत मनीस कशे मूड पातयण्यो आनी अंधविश्वासाच्यो जिणयो जिवन आसा आनी काळकी आनी अंधकाराची जिणी करून आसा घेता म्हणल्या विशीं अंतरराष्ट्रीय कॅथोलिक खबरो संस्थो UCAN न्यूसान एक अध्ययन लेखन परगटलें. सेंट्रल व्हिएटनामाच्या तुवातियेन ह्या प्रांत्यांत आयले वार सबार कॅथोलिकां भविश्य आयकोवचें, बोलमे जातक विचारचें, कार्डां घालून फुडाराची विंचोवन करची, ब्लॅक मॅजीक करोवचें, मेल्ल्या लागीं संपर्कार येवन जिणये निर्धार मांडचे इत्यादी विपरीत सडलां म्हणले विशीं UCAN वर्देगरांनी सोदना चलयली. दोगां भुरग्यांची आवय 30 आनी 6 वर्सांची एलिझाबेथ बुई एक कॅथोलीक थंयसर एक ल्हान भांगाराची आंगड चलयता. तिच्या घरचो बोन्साय रूख फाटल्या तेंपार मेलो. तो वळू तिणें लेखलें की म्हज्या जिणयेक वेपार वावराक कितेंगी वायट घडी बॅड ओमेन लागचेर आसा. बोलमे सांगतेले लागीं तिणें हे विशीं विचार चलयतना
ताणें वायट घडणेतावन मुक्त जावंक मेल्ल्या लागीं संपर्काक येयचे म्हणलो पर्याय दाखयलो. ह्या खातीर 8 रुपांचो तांदूळ, चिकन, कसर, फुलां फळां, सिगरेट, वायन आनी हुलपांवची आंगवणीची कागदां मोलाक घेवची पडलीं. ह्या सगळे मेल्ल्या लागीं उलोवचे सायन्स प्रक्रियेक 5 मिलियन दोंग म्हळ्यार $200 खर्च लागलो. पण असल्या पातयेणेची मनशां आसतना मेल्ल्या रुखाक, मेल्ल्या मनशांक आनी जीव असल्या मनशांक संबंद घडचे गाडीगार आनी बोलमेगार आपापीन सूद येतात. फलितांश जावन मेल्ल्या रुखा आनी मेल्ल्या मनशा सवे जीव असली व्यक्ती मरणाक लागीं जाता. तुमचो एकलो कावन्सिलर याजका प्रमाणे मनीस चड बिझनेस करीचे वा अपार दुडू जमयचे म्हणले आशेन मुखार वेतना खंयसर इल्ली सोलवणी, बिझनेस डल वा नश्टांचें जालें त्या दळा असल्यो मूड पातयेण्यो सडटात आनी हेरांय ते वाटेन चलतात. संशोधकारा प्रमाणे असल्या पातयेणेक लागून परिसरी पाड करचे अभ्यास सडते आसात काय. सोम्या, ताची आशा आनी हाची अपेक्षा चड जोडीचे म्हणची उमेद आनी जिणी चलवते आसा म्हणजे भ्रमीत. ताचो जोश आनी आसो अबलेस असल्या जिणे धंदवांनी आमी चिरडतांव, शेवटतांव, कश्टतांव, नश्टाक बली जातांव. हे चिरडोवणे मदें आमी उळवळतना आमकां बोलमे आनी जातगरांचे येणेंच पर्याय कशें दिसता. वायट घडी आयल्या म्हूण बगतना गाडीगारस आमचो सुरवणदार कशें पातयेणी उदेता. असल्या जिणे पातयेणींनी तुंच आमची समजणी जा, तुंच आमचे गिन्यान जा, तुंच आमची जाणवाय जा, तुंच आमची जाणतिकाय जा. आमेन. सोम्या ककुळतमची कर, सोम्या ककुळतमची कर, सदैव माये मागतांव कार, कंसे गाय म्हज्या खालसांत कुर्सार मेल्या जेजूचे. पर्वताचेर पावतस सोम्याक उबो केलो, हांग वस्तर ताचे वळखां विंगताका केलो. हकमान सोसून रावलो, कालतो सोमी जालो. अवमान सोसून मोगा मरणा कायतो जालो. दुखान भरून उबी आसा मोरी आमची माता. सर्वा मिसर्या फुडे आता एक जावन दुखांतीच्या, एक जावन दुखांतीच्या. दावेस तेसांव जेजूचे आंग वस्तुरकाण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोमिया. कित्याक तुझ्या भागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. ते साव ना समजूनेंत वांटे फंटे जाल्ली, तुडकोर फुडकोर जाल्ली जोडी आनी कुटुंबां. सामादेवाच्या वंचलांतले वसप. जेजून तांकां जाप दिली, आरांबारस रसनारान मनशाक दादलो आनी बायल करून रचली. अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय. आनी ह्या कारणां पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एक करतलो. ती दोगांय एक जीव जातली. देखून ह्या फुडा ती दोगांनी बागार एकच. त्या पासून जे देवान जोडी केलां ते मनीस मोडिना जावं. तो खुली आनी तें घर कामेली.
तो अनिल आनी तें अनिता. अनिल पुरो सण वसूंक म्हणून इल्लें पियेता, इल्लें शेकता आनी इल्लें घोडटा. घोटुल्ली गाण आनी मालवल्ली जीण अनिताक उपदेशाची जाता देखून तें कुळारा गेल्लें पाटी आयलेंच ना. तितलें मात्र न्ही, अनिल आपणाच्या भुरग्यांक पळोवंक म्हणून अनितागर गेल्यार भुरग्यांक पळोवंकय सोडिना, बुतां बरी करता. हें पळयिल्लो अनिल चड चिंतेस्त जाता, चड पिडेस्त जाता आनी एक पेग चडच चडयता. तेणें अनिताक आपल्या कती भिरांतीन तिच्या आदल्या इश्टाचो उगडास येता. त्या उगडासान तें परत गर्भेस्त जाता. आतां अनिल पिडेस्त आनी अनिता गर्भेस्त. जॉनी आनी विन्नी दोगांय परगांवांत वावरडी. जॉनीक 15 दिसांक एक रजा तर विणाक हप्त्याक एक रजा. तांच्यो रजा वेगवेगळ्या दिसांनी येतात देखून तांच्या रजेचो संतोष सांगाता मेळचो बारीक सापरो. वावरा मदें आनी वावरा वेळार विणा चड गजाली ताच्या बॉसा कडेन सांगता वा शेअर करता. हांचें शेअरिंग मेळटना ताचें इल्लेशें चड केअरिंग मेळटा. ताचें केअरिंग आनी इल्लें चड जातना गोविल्लो बोरींग जाता. त्या मोदगात दुबाव, सावलां, मोडुल्लें मोन, सडल्लें घर्शण, वद्दू वरांट, तकली पिसांट इत्यादी इत्यादी कुट जाता. जॉनी बलात्कारान विन्नीक गांवाक धाडटा. जॉनीचो परगांवांतलो .com, WhatsApp, Instagram संवसार जाताना गांवांत विन्नीचो पुलिमुंची संवसार जाता. तें तिंगा आनी हें हिंगा जाताना तांची जिणी मात्र मंगा आनी बंगा जाता. आयचें काजर गडद, पूण उपरांतली जिणी गडबड वा सज्जिगे बजेल. काजरा दीस मातें आनी गोळबोर कळे अल्पुले झेले, पूण उपरांतले जिणयेंत दरबस्त तोपुल्ले भाले, मारले गुळे आनी कांप कुलकुले, हुणहुण सळसळे. आदल्या काजारांनी खर्च उणो बाळवी चड खंय आनी आरविल्ल्या काजारांनी खर्च चड आनी बाळवी उणी खंय. आदल्या काजारांनी काजारा उपरांत मोग, भुरगीं, नात्रां, पणतुरां खंय. आतांच्या काजारांनी काजारा पयलें सगळ्यांनी मोग आनी काजारा उपरांत सगळीं एकामेका वाग खंय. सोम्या, व्यक्तित्वांच्या वद्दू वरांटान कुटुंबाचे वांटे फांटे जातात. बापाय बडगाक आनी आवय तेनकाक, त्या मदें भुरगीं शीदा संवसारी येमकोंडाक आनी सगळें कुटुंबस विणगे जाता. कुटुंबाची मोलां 3 तिरकूट जातात. मोगाक मोग दाखयल्यार मुणी जातात खंय आनी रागाक मोग दाखयल्यार देवाक सरी जातात खंय. पूण करचें कितें? मोगूच ना जाल्यार तो खंय तो दाखोवचो? मोरयेक सबार संगती तिका समजून ना तरी तो त्यो आपल्या काळजान दवरून गुंडायन आटयल्यो. तूं बागेवन कुटुंबांत शाबितायेन वाडलोय, घटमूट जावन वाडलोय, जणवायेन भरलोय आनी दैवीक मजतेन भरलोय. आमच्या कुटुंबांनी एकवट वाडय, मोग सडय, सोडदोड घडय. आमेन. सोम्याका कोळतमची कर, सोम्याका कोळतमची कर, सदैवाय म्हाका उपकार करचे गायच्या काळजान उतरायल्या जेजूचे. किराव कुसोमिया शिपायानी कुर्सानी दायो. किराव को आपले हातानी पाय तांका अर्पून रावलो. किळायले ताणी हात पाय ताचे वाळ्यो रक्ता जरी. दुखे गटी सोसली ताणे दिसला आपली सरी. दुकान भरून उबी आसा
ये जाऊं दुकांतीच्या, ये जाऊं दुकांतीच्या. 11वें स्तेसांव जेजू कुर्सार केळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसो मिया. कित्याक तुझ्या बागेवून कुर्सावरवी सोडयलाय सगळो संवसार. तेसांव विदेशी नागरीक हेर धर्म बावाडतांक हेर जाती समुदायांक मान सन्मान आनी समाधान. सांव पावलून रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. एकामेकाक क्रिस्ती बावंडे भशेन मायपसान चला. पेल्याक मान मुर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया. कळन नातलेले मिनतेन आनी आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या बरोशान संतोष पावा. कश्टां आनवरां मदीं ससनीक जाया. मागण्यांत तीर रावा. गरजेंत आसलेल्या तुमच्या बावडांक कुमोग करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. ब्रेझिलांतलें एक जोडें कुटुंबां संगतपणाद्वारे संतोषाचो संदेश व्हरून वेगवेगळ्या देशांक मार्ग पळयणार भायर सरलें. 60 आनी 100 देशांची भेट करून 1,70,000 किलोमिटरां पयन केल्ल्या संतोषाचोवें आयले वार भारताक पावलें. 60 आनी 100 देशांनी समाधानेन पयन केल्ल्या तांकां भारतान मात्र समाधानेन पयन करूंक सोडलें ना. झारखंडांत पयन करतना 7 जाणांच्या पंगडान तांचेर हल्लो करून स्त्रियेचेर अत्याचार चलयलो. आपल्या घायिल्ल्या कुडीच्या तस्विऱ्या सोवें भारतांतलो भोव कोडू अनुभव स्त्रियेन इंस्टाग्रामार व्हिडिओद्वारे वांटून घेतल्या उपरांत भारताक जाग जाली. हल्लेदारांक आनी लैंगीक शोशणदारांक 2 हंतांनी झारखंड पोलिसांनी कुडायलें. ह्या संबंधी कोर्टीन अशें वाकमोल दिलें. खंयच्याय तरान विदेशी चलयो स्त्रियांचेर जावचे हल्ले लैंगीक शोशण आख्ख्या जागतीक मळार देशाचें नांव पाड करूंक कारण जाता आनी देशाचेर काळो तिबो बसयता. राष्ट्रीय क्रिमिनल दाखल्या मंडळी हांचे प्रमाणे 2022 देशांत 31,516 अत्याचाराच्यो केजी दाखल जाल्यान म्हळ्यार दिसाक सरीसरी 80 आनी 100 केजी दाखल जाल्यान. पूण वेगवेगळ्या कारणांक लागून दाखल जायनातल्यो कितल्योगी केजी आसूं येता म्हूण सगळीं वपतात. कांय थोड्यांनी भारताक रेप कॅपिटल ऑफ इंडिया अशें वो लायलां सयत. सोम्या पूड ओटतेलाच्या उजव्याक रावचें न्हय, बिडी ओटतेलाच्या दाव्याक रावचें न्हय म्हणलें मालगड्यांनी. आनी मुखार खंय गेल्यारय ओड न्हय पूण भारताक येवचें वा वेचें न्हय म्हूण कुडचोवची परिगत आमच्या देशाची. विदेशींक हेर धर्म पाळटेल्यांक हेर समुदायांच्यांक मान दिवचे बदलाक ल्हान केल्ले दाखले तोवळ तोवळ आयकूंक मेळटात. सत्कार करच्या बदलाक बदकार इन्कार केल्ले दाखले आयकूंक मेळटात. मर्याद दिवच्या बदलाक तांचेर फिर्याद मांडची गडितां जातात. सोम्या तुंच आमकां रक्षणाच्यो वाटो दाखय, तुंच आमकां मान दिवची लिसांवां शिकय. आमेन. सोम्या काकुळतमची कर. सोम्या काकुळतमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसे गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार गेल्या जेजूचे. कुर्सार आपल्या सोमी सांज पर्यंत घुम काडलो. दुस्मानाक आपल्या बक्षी बापा म्हूण मागा लागलो. सर्गी बापा
कित्याक सांडलाय म्हाका म्हूण ताणें प्राण केलो, म्हूण ताणें प्राण केलो. दुखान भरून उबी आसा मोरी आमची माता, सर्वांनी सर्या फुडें आता, एक जावन दुखान तिच्या, एक जावन दुखान तिच्या. 12वें स्तेसांव जेसू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया. कित्याक तुज्या बागेंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. तेसांव रागाच्या आनी हग्याच्या, मोसराच्या आनी बिझनेसाच्या, स्वार्थाच्या आनी अपर्तच्या कारणान मनशा प्राण बली जायनशें त्राण आनी रक्षण. सांजू आमच्या वंचलांतलें वाचप उपरांत जेजू घडोवंक आसचें तें सक्कड घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो. म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्याक बुडयलें आनी एक इसोफाचे बोडयेक लावन ताच्या वोटाक धरलें. जेजून तो शिरको साकतस म्हणलें संपदलें आनी तकली बगोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो 35 वर्सांचो बिझनेसमॅन. ताचें दिसाचें बिझनेस जावन दिल्ली डाबा लागीं आसल्या पार्किंग सुवातेर आपलें सुवी वाहन रावोवन तातूंत न्हिदलो. थंयसर आयिल्ल्या दोग दुश्कर्मिनी ताचेर 20 मिनटां 20 पावटी शूट करून ताचो जीव 1 पावटी न्ही 4 पावटी काडलो. बारकूर लागीं सेंट्रींग काम करचो आनी एकलो 30 आनी 7 वर्सांचो. ताच्याच घरा ताका कोणेंगी रातीक शूट करून लागाड काडलें तर अशें जालां म्हणून शेजारच्यांक कळयलें दुसऱ्या सकाळीं. मागीर एकलो 30 आनी 5 वर्सांचो तरणाटो हेर वावरेडे सोवें एकीनपणान काम करतालो. एका आयतारा सकाळीं सक्कडी रजेर आसतना हो फाटल्या दिसांनी गल्ले सिमेंटीचेर क्युरिंगा खातीर उदक घालतलो. बॅलन्स सुकून सकला पडलो तो स्पॉट डेथ. चवथ्याक फकत 18 वर्सां. आवयक चिकित्से खातीर स्कूटरार आपोवन व्हरतालो. खंयगी रावल्ल्या पिकअपाक स्कूटर लागून तरणाटोय स्पॉट डेथ. सोम्या, तुवें कुर्सार प्राण करून आमकां जीव दिलोय. दावे कुशीचो सोर पातकांत मेलो. ही डायड इन सिन. उजवे कुशीचो सोर पातकाक मेलो. ही डायड टू सिन. पूण तूं आमच्या सगळ्यांच्या पातकां खातीर मेलोय. यू डायड फॉर सिन. ह्या द्वारी लजेचो कुरीस आसलो खुरपेचो सांकोव केलोय. कालवार दोंगर आसलो उबारली आल्तार केली. पूण आमच्या रागिश्ट संवसारांत कोणाचो खेळ पूण आनेकल्याचो गोळ. एकल्याचे पिशेपण आनेकल्याचो सुकलो प्राण. एकल्या कुशलाय आनेकलो लाचार. एकल्या बुळबुळे आनेकल्याक मोडना किळे. तुंच आमचेर उजवाड फांकय सोम्या. आमेन. सोम्या काकुळतांची कर. सोम्या काकुळतांची कर. सदैव माये माता उपकार कनसे काय मुझ्या काळजात कुर्सार दिल्या जेजूचे. निर्जीव कूड सोम्याची कुर्सार तांव दे
काळजांत अशी तोपली मोडयेक भरी, तोपली मोडयेक भरी. दुखान भरून उबी आसा मोरी आमची माता. सर्वां मिसऱ्या फुडें आता एक जावन दुकान तिच्या, एक जावन दुकान तिच्या. 13वें स्तेसांव जेजूची कूड देवून मोरयेच्या हुस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया. कित्याक तुज्या बागेवंत गोरसा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. तेसांव स्पर्धात्मक दबावाची पिडा आनी जडाय भुरग्यांचे तकलेर आनी आवय बापायच्या हुस्क्यार देवान अशें. सालुकाच्या वांजेलांतलें वस. ओडयेक लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतलो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडतल्यो आनी विळाप करतल्यो. जेजून तांचे कुशीन गुवोवन तांकां सांगलें, जेरुसलेमाच्या दुवानू म्हजे पसोत रडा नाकात, पूण तुमचे पसोत आनी तुमच्या भुरग्यांपळा पसोत रडा. तो बिहार बागलपूर मुळाचो 16 वर्सांचो भुरगो. JEE जॉयंट एंट्रन्स एग्जामिनेशना खातीर राजस्थानाच्या कोर्टांत कोचिंग आपणावन आसलो. फाटल्या तेंपार तो जीवघात करून मरण पावलो. मरतना ताणें बरोवन दवरलो डेथ नोट असो: डॅडी मम्मी, म्हजे वरवीं JEE संपूर्ण करूंक साध्य ना, म्हाका बक्षिया. कोचिंग केंद्रान फाटल्या जानेर फेब्रेरांत सरयल्ल्या परिक्षेकी तो हाजीर जाल्लो ना. फकत कोर्टांत 2026 वर्सान विद्यार्थींचो हो 6वो जीवघात. फाटल्या 2029 थंयसर असले. आदल्या वर्सा थंयसर असले 29 जीवघात जाल्यात काय. आज शिकप म्हळ्यार फलितांश. देखून आवय म्हणटात, शिकरे चिन्ना, शिकरे चिन्ना. शिकना तर ग्रेड मेळना, ग्रेड मेळना तर मुखलें शिकप करूंक जायना, मुखलें शिकप करिना तर नीट परिक्षेक बसूंक जायना, नीट प्रवेश घडना तर जिवीत आड पडले बरीच. जिवीत आड पडल्यार धाकतेरगी शिकोवंक जायना, धाकतेरगी शिकना तर स्टेथोस्कोप गळ्या भोंवती सोबना, स्टेथोस्कोप गळ्या भोंवती सोबना तर आमी अमेरिका सेटल जावंक जायना, आनी जर आमी अमेरिका सेटल जायना तर आमचें जिवीतच पोको पोको जाल्लें बरें. सोम्या, तुजी आवय मोरयेन कावणे देवाकच आपले हातीन धरलो. आतां परत तुजी दैवीक पवित्र कूड तिचे हाती. तिका ती कूड जड जाली ना, बदलाक तिचे हातच पवित्र जाले. हर आवयक कुटुंबाची जबाबदारी उस्क्यार आनी वावराची जडाय खांद्यार. पतीचे डिमांड आनी धन्याचे कमांड,
भुरग्यांचे उस्तुरे आनी 6 वावरड्यांचे पुरपुरे. स्त्रियो आनी चलयांच्या हुस्क्या वयली जडाई आनी कंदा वयलो दबाव तुंच देवय सुम्या. सुम्या काकुळतमची कर सुम्या काकुळतमची कर सदैव माये मागता उपकार कसे जाय तुझ्या काळजात उच्चारण्याची सुचे. सोम्याची निके पुंजा शिसानी ताच्या वेळी सुगंध तेला लुकटान घुटला ताणी निके पिली जीवाक लोरपून मनशा कुळा पाकांले सोडले बलिदान है केले वरते सोम्यान आमच्या केले. दुकान भरून उबी आसा मोरी आमची माता सर्वा मिसर्या फुडे आता एक जाऊं दुकांतीच्या एक जाऊं दुकांतीच्या. भोवन आनी भयणीनो, निमाणे स्तेसांव जाल्ले उपरांत तुमी सकडांनी पुणशेताच्या मुखल्या दारवोट्या लागीं जमचें. 14वें स्तेसांव जेजूक निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसो मिया. कित्याक तुझ्या बागेवंत गोरसावरवी सोडलाय सगळो संसार. स्तेसांव कांट्या कुंट्यामध्ये फोंडू पोणकुल्यामध्ये बावडताची घटाय आनी स्थिरताय. सांजू आमच्या वांजेलांतलें वाचप. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, मनशा पुतान मायमा सोडची घडी आतां आयल्या. सतस हांव तुमकां सांगतां, गोवाचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मरोत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव वगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव ससनीक जिणेक सांबाळता. ह्याच फेब्रेरांत बेंगळुरांत भारतीय कॅथोलिक बिस्पा मंडळीची जेराल जमत जमली. आख्या देशाचे बिस्प थंयसर हाजीर आसले. ते सभेर कंदमालाचे माडतेर सांतीपणाचे वाटेर नांवाच्या डॉक्युमेंटरी फिल्माची पयली दाखोवण जाली. पयलींच्या योजना प्रमाणे ह्या वर्सा जानेर 9 तारीखेर कंदमालांतच जावंक आसल्या सर्वेंट्स ऑफ गॉड म्हणजे देवाचे सेवक कार्यावळी ह्या फिल्माची पयली दाखोवण जायची आसली. थोड्या सरकारी सत्रांक लागून तें कार्यांच मुखार घालीचें पडलें. 2008 ह्या इस्वेंत कटक भुवनेश्वर दिएसीसच्या कंदमालांत क्रिस्तांव विरोधी प्रक्रिया आनी घडणुकेनी हजारो क्रिस्तांव लोक म्हयने गटले राणांनी दीस सरतालो. सबार इगोर्जो, धार्मीक घरां, क्रिस्तांवांची घरां नास गोबोळ आनी माती जाल्ली. तातूंत 100 वयर क्रिस्तांव मरण पावल्ले. त्या पैकी विशेष भावार्थाची साक्ष जाल्लो 34 वर्सांचो कुटमा मनीस आनी कातेकिस्त कांतेश्वर डिगाल तशें ताचे 34 सांगाती. त्या 35 जाणां विशीं
सांतीपणाची प्रक्रिया सुरवात करीत अशें सांतीपणाचें कारण वातिकान विभागान फाटल्या ऑक्टोबरांत घोशण केल्लें. सांतीपणाच्या पावंड्यार पयले मेट जावन हे 35 जण आतां देवाचे सेवक अशें पवित्र सभेन मानून घेतलां. सोम्या, तुज्या निकेपणा सोवें तुवें नवो बरवोसो आमकां दिलाय. मार्तिरांचें रगत क्रिस्तांवपणाचो बियाळो अशें पवित्र सभेंतली सुरवेली क्रिस्तांव विरोधी दगदवणी दाखल केल्ल्या तेर्तुलियनान वखमूल दिल्लें. भारताचें पवित्र तळ होली लँड ऑफ इंडिया म्हूण नांव आपणायिल्ल्या कंदामलांत 16 वर्सां आदीं दगदवणेच्यो वर्दयो आसल्यो तर आज देवाचे सेवक जाल्ली बरी खबर. तोवळ रानांत दीस सारिल्लो खबरो तर आज तांची भुरगीं मिशनरी याजक धर्मभयणी जाल्ली बरी खबर. तोवळ क्रिस्तांवांचेर हल्ल्या वयर हल्ले चलयतल्यांचो खबरो तर आज तेच क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्यो खबरो. तोवळ मातीर कुडींचे कुडके उदकांत उपेताले तर आज ती मूळ बुधवादाच्या खेनांतल्यान फुलून रावल्ली सोबीत साळकां. तुका जावं महिमा आनी होगलाप. आमेन. सोम्या काकुळतमचीकर Somiya kakurtamchikar, Sedemai maktaukar, Kansegai mujakalsan, Kursarelia Jesuci. सावळे रावून तरी विशेष आमकां मेळटा. जावचे सगळे आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोटलून धरलाय सोम्या. सर्वानोला फावो तुका आसन जालाय देवा. आसन जालाय देवा. क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोटलून धरलाय सोम्या. सर्वानोला फावो तुका आसन जालाय देवा. आसन जालाय देवा. मोगळा सोम्या, तुवें चलल्ले कुर्साचे वाटेर मागण्याचे हातेर घेवन आमी पयन केलें. कुर्सा वाटेर वेगवेगळ्या ते सवां पासत आमी मागलें. तुवें ववयल्ल्या कुर्साचें उबें रुकाट तुजे तावन आमकां जिवीत मेळ्ळें म्हणलो अर्थ आनी संदेश जालो. तांतलें आडवें रुकाट ह्या संवसारांतले कश्ट वायट, चेष्टायो केबडायो, पाप शिराप, घात आघात, दूर मार, गोळो सुको आनी आंबोड दाखो इत्यादी म्हणून आमी समजता. मनीस पाप आदारता तर तूं बोगसाणे वाळयताय. मनीस घात करता तर तूं कुरपा दिताय. मनीस चेष्टायो केबडायो करता तर तूं आत्मीक सत्रयो पाटयताय. मनीस पातकीपणो दाखयता तर तूं आत्मीक त्राण भरताय. अशें मनीस कुरीस म्हळ्यार शिराप, लज, शिक्षा म्हूण लेखता तर तूं कुरीस म्हळ्यार रक्ता तेंबो आनी कुरपे खांबो जावन बदलिताय. आनी ह्या कुर्सात हांव तूं वेगवेगळ्यांक ससायेचीं उतरां वाडयताय. संवसार दुस्मानांक येडता शिरापता, बेंडता केणटा, मारता फुरता, बडयता धडायता तर तुज्या कुर्सात हांव दुस्मानाक बोगसणाचें उतर वळटा. बापा,
तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणांत. संसार सोरांक कोट आनी सिलेट, कानुनी फायल आनी नंबराचें आंगलें, भिक्षा आनी शिक्षा, कायदो आनी वायदो, सांकळ आनी जैल दिता तर तुज्या कुर्सातावन सोरांक बरोवशाचें उतर वळटा. आजच तूं म्हजे संगी वैकुटान आसतलोय. आमच्या कुटुंबांनी उतळ, साल आनी गोंदळ, कापडांची रास आनी तापडांची कळस, थोडे म्हयने काजळ, मागीर संबंद लाचार वेगळासार निशेता तर तुज्या कुर्सातावन कुटुंबाक संबंदाचें उतर वळटा. स्त्रिये, पळय तुजो पोत, आपले तुजी माता. आज मनीस जिणी म्हळ्यार व्यर्थ आनी होगडायल्लो अर्थ, चिंता आनी किन्नता एकांताची आनी दुरांताची म्हूण लेखता भोगता तर तुज्या कुर्सातावन एक सुऱ्यांक वाळटा उतर धैर्याचें. म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? आज सकाळीं संजेर पोर्क, चिकन, मटन असल्यारी खाणून रुचीचें जायनान. कितें रांदल्यारी सगळें चाप्पे चाप्पेच. हातान 4 किंडर जॉय धरल्यारी जिणयेंत जॉय भोगना तर जिणयेंत रूस होगडायल्ल्यांक तुज्या कुर्सातावन वळटा उतर दादोसकायेचें. म्हाका तान लागल्या. शिकल्यारी काम ना, काम मेळ्ळ्यारी सांबाळ येदोसो, बडती मेळना, टार्गेट मुग्दना देखून जिणींच सलवल्ल्या बरी जाताना, युवा जाणांक स्लीवलेस आनी जॉबलेस अशें भोगतना तुज्या कुर्सातावन मिसांव संपयल्ल्या जैताचें उतर वळटा संपदलें. आज बापय लॅपटॉपार, आवय डेस्कटॉपार आनी भुरगीं आयफोनार आसून कुटाम समर्पण नासतना वाटेदेगेर पडटा तर तुज्या कुर्सातावन समर्पणाचें उतर वळटा. बापा, म्हजो ओत्मो तुज्या हातान ओपून दिता. आमी आपआपले जिणये कुरीस धैर्यान वोवंक तुजो सांगात लाबय. हेरांक तांच्या कुर्साक मोजतेसो हात दिवंक शिकय. मोगळी माये, तूं दावादावी कुमकेक दावुल्ली सेवेचें प्रेरण, क्रिस्ताच्या येण्याक हातेर जाल्ली कुरपेचें तारण आनी सगळ्यांक आत्मीक संतोशाचें कारण. खावणे तावन कुर्सा पर्यान सगळ्यो संगती आपल्या काळजान जागोवन दवर मागरली, पण आख्ख्या पयणार सुमयाक सांगात दिल्ली निरंतर प्रेरण आनी सचेतन. आमच्या जिणे पयणार तुजो सांगात दी. आमेन. भोव न्हू भणिनो, आज आमी केल्ली ही कुर्साची वाट आनी करचो तो त्याग, सॅक्रिफीस आनी मागणें आमचो देश फुडकरच्या जेराल एलिसवा पासत भेटोवन दिवया. संविधानाची तत्वां उखलून धरचे, मुखेली आमच्या देशाक येवं दीत आनी तांकां विंचून काडचे थंय आमी आमची जबाबदारी पाळच्यान उदार जावया हें ते साव आमी मोतीन दवरया. सांगतच ह्या मार्च म्हयन्याक पापाचो मागणेचो इरादो आसा. संवसाराच्या वेगवेगळ्या कोनशांनी सुवार्ते खातीर आपलो जीव रिस्केर घालच्या भावार्थ्या वरवीं पवित्र सभेन धैर्य आनी मिसावा थंय व्हड सोडून दी म्हूण ह्या 2 तेसावां खातीर आमी आतां मागया. सांगात मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रिये भितर तो सुदेव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू, भगवंती ती मरिये देवाची देवाची माये, माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र